गोंयभर मान्सूनान परत नीट धरलो। सकाळसावन सेगीत पावस पडला। गोंयान फाटल्या 24 वरांत 2.5 इंचां मेरेन पावस पडला। शारांनी वता वता थंय उदक तुंबलें। दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून फाटले कितलेशेच दीस पावसाची वाट पळयतले गोंयकार, शेतकार आनी मळेकारांक सू जालें। पावस सुरू जाल्ल्यान आतां शेता भाटांतली कामां परत सुरू जातली। अंदू आतां मेरेन पावस 51% उणो पडला अशें गोंय हवामान खातें सांगता। बिरेस्तारा सावन गोंयान मान्सून पावसान नेट धरलो। बिरेस्तारा सबंद गोंयभर नेटाचो पावस पडलो। कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडलो। फाटले कितलेशेच दीस पावस नाशिल्ल्यान गरमी सामकी वाडिल्ली। आतां पावस सुरू जाल्ल्यान हवामान थंड जाला। Again monsoon has been revived, but still it is slow. Slowly it is improving. Today we have recorded rainfall all over Goa, and yesterday also all over Goa rainfall was recorded. Today only 2 centimeters rainfall recorded at Margaon and 2 centimeters at Dabolim, and rest stations around 1 centimeter or some less than 1 centimeter is there. गोंयान जून म्हयन्यान भरपूर पावस पडटालो। अंदू मात जून म्हयन्यान 51% उणो पावस पडला। Overall rainfall over Goa state normal is to 1027 millimeters, and against that we have recorded 501 millimeters. So that is around 51% is the deficit at present. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाच्या फाटल्या 6 समित्यांक आपोवन पत्तो नाशिल्ल्या भांगराची चौकशी करपाचे फोंडेच्या मामलेदारान थारायला म्हूण सुत्रां सांगतात। पुलीस म्हणटात चौकशी करपाचो अधिकार मामलेदाराचो। देवीचे 6 किलो भांगर आनी रुप्याचे कांय वस्तींचो पत्तोच ना अशें सद्याची देवस्थान समिती म्हणटा। प्रकरण हायकोर्टान पाविल्ल्यान पुराय प्रकरणाची मामलेदारा वरवीं चौकशी जातली। प्रकरण हायकोर्टान आशिल्ल्यान कॅमेऱ्याचेर कोणूच उलोवंक तयार ना। कवळेच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे भांगर आनी रुपे मेळून सुमार 25 लाखांच्यो वस्ती ना जाल्ल्याचे प्रकरण हायकोर्टात पाविल्ल्यान देवस्थानाच्या महाजनां मदीं बरोच बोवाळ पडला। फोंडे मामलेदारान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन पुराय प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाचें थारायलां। कवळेच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानच्या नव्या कमिटीन 31 मार्च 2013 ह्या दिसा ताबो घेतिल्लो। देवीच्यो कांय वस्ती तिजोरेंत ना ही गजाल कमिटीच्या नदरेक आयली तेन्ना मार्च 2014 नव्या कमिटीन पुलिसेंत कागाळ केली। पुलिसेन ह्या कागाळीची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान देवस्थान कमिटी हायकोर्टांत पावली। हायकोर्टान आदेश दिल्ल्यान मामलेदार कामाक लागला। फोंडे मामलेदारान ह्या प्रकरणाची चौकशी केल्या उपरांत कितलें भांगर ना जालां तें स्पश्ट जातलें। हें प्रकरण हायकोर्टान पाविल्ल्यान कोणूच उलोवपाक तयार ना। प्रुडंटा खातीर फोंड्याच्यान विवेक प्रभू। कदंबाच्या शटल बसीच्या ड्रायव्हराक अकस्मात आनी कसलीच चौकशी करनासतना निलंबीत केल्ल्यान तिडकल्ले कामगार शुक्रारा पणजे बस स्टँडार धरण्याक बसले। तांकां आयटकानूय तेंको दिला। ड्रायव्हर दयानंद बांदोडकाराक कामार घेवचो म्हूण तांणी नेट धरला। कामगारांनी धरणे धरले उपरांत कदंबान ड्रायव्हराचें निलंबन फाटीं घेतलां म्हूण कळटा। अकस्मात पयर बाब दयानंद बांदोडकार जो शटल सर्विसाचो ड्रायव्हर ताचेर कारणा शिवाय आरोप घालून डिरिलेक्शन ऑफ ड्युटी म्हणून ताका समरी कसलीच एन्क्वायरी नासतना सस्पेन्शन केल्लें आसा। आनी आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मॅनेजमेंटाक स्पश्टपणे कळयलां की तांणी बाब दयानंद बांदोडकाराचो सस्पेन्शन ताबडतोब कसलोच वेळ काडिनासतना तांणी फाटीं घेवपाक जाय। एका बायलेन तिका जाय ते स्टॉपार देंवयली ना म्हूण खंय सगळो बोवाळ। ड्रायव्हर म्हणटा बस डायरेक्ट, पॅसेंजरांक जाय थंय रावंक मेळना। तितल्याचेरूच खंय ताका सस्पेंड केलो। कामगारांनी पणजे धरणे धरल्या उपरांत कदंबान तांकां परवरे डेपोन आपोवन व्हेले। मेळा ते खबरे प्रमाण ड्रायव्हराचें निलंबन फाटीं घेतलां म्हूण समजता। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। घेवया एक विराम।